हांगा आमी आयज मोल्या गेटीर आसा. आमचे तरणाटे भुरगे सगळे जमलेले आसा आनी सगळे एकूच गांवाचें नांव तर मोल्या, सुत्तळे आसा, कासावले तशे लोक इल्ले आसा. इवन आमचो कुळेचो सरपंच येयल्लो आसा हांगा. जे व्हेकल येता इनवर्ड साधारण दिसाचे जर पळयले टार्गेट जर आता रजिस्ट्रा प्रमाणे साधारण 250 ते 300 व्हेकल इनवर्ड जाता आणि 300 ते 350 व्हेकल आउटवर्ड जाता. साधारण हे 300 लोक भितर सरता गोंयांत आणि 300 लोक गोंयांतल्यान भायर वयता. अशे तरेचे हे सिट्युएशना भितर आमचे गांवचे लोक सगळे भिरांकूळ जाल्ले आहा. आमचे लोक हांगा सेफ्टी म्हणून घरान रावता आणि वयल्यान लोक येयत आसा तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसता की गाडयो सामकेच बंद केल्ल्यो बऱ्यो. आणि जर सरकार हेजेर कांय घेना न्ही आमी फाल्यां प्रेजेंटेशन दितली तेन्ना फाल्यां जर डेप्युटी कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टर हेजेर एक्शन घेना न्ही आमी परवा लॉ एंड ऑर्डर जर हातीन घेत ताका आमी जबाबदार आसचेना तेच आसतले. लॉकडावन जाल्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट कमी जावपाचो उलट आनी वाडटा. हेज्या फाटल्यान कितें तरी मोठे कितें भयंकर वायट गोश्टी चल्ल्या काय कितें काय समजना. तेन्ना एक आमकां हांगा अशें दिसता की आमकां हांगा मोलेच्या गांवांक सामकी भयंकर परिस्थिती वायट आसा आणि हांगा स्टाफ आसा तांकां पासून तेंचे कडेन पासून मास्क आसा पण ग्लोव्ज ना कांय ना. त्या स्टाफा पासून भंय आसा. चेकपोस्टार यो वच करपी गाड्यांचो तांचे ड्रायव्हर क्लिनरांचो सगळो डाटा फीड करतात. हे सगळे प्रक्रियेक लागून ट्रक आनी बाकीच्या गाड्यांच्यो लायनी लागतात म्हूण पोस्टावेलो स्टाफ सांगता. My suggestion was that maybe we can have the checking about 2 kilometers away from this checkpost, slightly deeper into the guard section, so that whenever even there's a delay in checking the credentials of the driver and the cleaner, and there is a queue of traffic, it won't affect the villages over here and cause problems for them. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.